आमगेल आरोग्य म्हळारी आमी जेवचे नावे खावचे विशयांत मात्र नाही ते आमी कशी विचार करताची आणि आमगेल जीवनशैली कशी आसा आणि मागिरी आमगेल विचारू आणि आमगेल देह हाची मध्येंचो संबंध कशे आसा ताजेर आसा. आमी प्रतिदीस खाल्लेले पौष्टिक आहार खंडित आमगेले देह आमगेल विचार आणि आमगेले भावनारी परिणाम घालता. आजी आमगेल वाहिनींतू ह्या विशया खातीर उलोवचे खातीर आमगेलोटू एक आहार तज्ञ आसाची. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक आदरणीय स्वागतू. हांव जयश्री पै. आजी आमगेल वाहिनींत आसाची एक आहार तज्ञ MSc इन न्यूट्रिशन फूड सायन्स आणि डायटेटिक्स असं एक नमण्याचे विशेष एक सर्टिफिकेट्स जावं MSc डिग्री आशिल्ली मनीशी उल्लेखनीय श्रीमती अक्षता पाळिगा. नमस्ते. यस थँक्यू. आता तशीची हानी आहार तज्ञ मात्र नाही न्यूट्रिशन म्हळ्यारी स्पोर्ट्सा जाय जाल्यार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आणि प्राणिक हिलिंग हांतो प्रमाणपत्र घेतला आणि सायकोलॉजींतूय डिप्लोमा केला. आजी हांगेल संदर्शनांतू न्यूट्रिशन आणि मानसिक आरोग्य न्यूट्रिशन आणि मानसिक आरोग्य मध्येंतू बलिष्ठ संबंध आम्ही कशी जाता म्हणून ऐकूया. सुरवेक हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. एक विषय सांगचे म्हळ्यार हांकां आमी मस्त जनांनी आमगेले इंस्टाग्रामाच्यो फेसबुकार ज्यो हांगेल रील्स आमकां जनांक जागृताय विशय उलोवचे आमी आयकून अशा पुरोची. सुरवेक अक्षता बाळिगा आमकां विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया आणि आमगेल संदर्शन आमी मुखार वचा. अक्षता नमस्कार. नमस्कार आणि विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां आत्मीय स्वागत. थँक्यू सो मच. मस्त धन्यवाद. खुशी जाल्या तुम्ही हांगा येयले. तुम्ही एक न्यूट्रिशना म्हळ्यार एक विशयांतू प्लस डायटिशियन वय आसाची ते तुम्ही चंद कोण जनांक गाईड करून तांगेले हेल्थाक जावक जाल तशी तुम्ही मस्त एक नमने चेंजेस हाडता आसाची. सो आता सुरवेक ह्या तुमकां MSc इन न्यूट्रिशन जो डायटिशियन जो कोरका म्हण जाल्यार तुमकां केदन तंत इंट्रस्ट आयले आनी तशी तुमगेले बाल्य खंय जाल्ले ते पुरो एक विशय थोडे आमकां सांगल्यार मस्त उपकार आशिल्लो. आमी सकट राखून राबलींची आयकुच्याक. ओके. म्हगेले जन्म हांग मंगळूरान जाल्ला आणि म्हगेल शिक्षण पुरा बॉम्बेन जाल्ला. ओके. सो हांव बॉम्बेन शिकता आसतना हांव सादारण एक 7th 8th स्टँडर्ड आसतना आय केम अक्रॉस ही एकली व्हेरी नोन न्यूट्रिशनिस्ट अंजली मुखर्जी म्हणून. तेन्ना म्हाका अशें कळ्ळें तेगेले न्यूजपेपर कॉलम्स ते पुरो वाचितना ती सुमार फिल्म लायना आशिल्ले जन की ऍथलीट्स ग्लॅमरस की ग्लॅमरस सुमार जन तिगेला घेता असं ती डायट कशी म्हण निमगुचाक. ऍट द सेम टाइम सुमार डिझीज रिव्हर्सल खातीर कोणाक एक असले एक हेल्थ इश्यू असल्यार ते कशी रिव्हर्स करचे जावं कोणी मस्त ओबीज ओव्हरवेट असल्यार तांगेल वेट कशी कंट्रोलार हाडचे हांतू पुरो ती हेल्प करतास म्हणून. तेन्ना म्हाका अशें दिसलें दिस इज सच अ म्हळ्यार कितले एक लायक प्रोफेशन कोणाले हेल्थ इम्प्रूव करचे स्कोप आसांतू इतले जना मेळचे स्कोप आसांतू. सो म्हाका ते जावका म्हूण मना आशिल्लें. अँड ॲज आय ग्रू अप रुजुता दिवेकर म्हणून हू इज ऑल्सो अ मुंबई गर्ल तशी ती मस्त इन्स्पायर जाली. हांवें तिका पळोवन मस्त हांव इन्स्पायर जाली. ओके. ती ते हिंदी मस्त डायट विषय हिंदी इंग्लिश मिक्स करून उलयता आनी उलयतना एक नमून गंमत करून उलयता एक टॉपिक. ते पळयतना म्हाका तातूंतल्यान मस्त इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की हें कोरका MSc कोरका न्यूट्रिशनिस्ट जावका म्हणून. गुड. व्हेरी नायस. व्हेरी नायस. सो मागीर बाल्य तशी तुमगेले बॉम्बेंतू आशिल्ले ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त मेळ्ळे शिकच्याक. ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त मेळ्ळे शिकच्याक. आनी म्हाका दिसता इवन बिफोर हांव हें न्यूट्रिशन टेकअप करच्या पशी फुडें ॲज अ चायल्ड हांव मस्त कॉन्शियस आशिल्लो ऑफ वॉट आय ईट. ओके. आतां रोडार ते जंक फूड मेळटा जावं पानीपुरी समोसा ते पुरा हांव तसलें केन्ना एक इंडल्ज करनी.
ओके म्हाका ते हायजिना विशयी की ते कशें केला की म्हाका ते पुरा मस्त इंटरेस्ट आशिल्लो आनी इवन कसले हांव फूड कसले पॅकेट्स जावं कसले घेतल्यार ताजे म्हाका ताजे लेबल्स रीड करचे व्हेरी ते नायस पुरा असल म्हाका ऑलरेडी आशिल्लो सान आसतना दुखून खंयचे एक प्रोडक्ट घेतना तातूं कसले इंग्रेडियंट्स दिस इज बीन इनकल्केटेड तुका तुगेल्या अम्मान वय कशें येयलें तें. म्हळ्यार आमगे थंय केन्नाय एक भायली फूड आनी हाडचें अशें ना आशिल्लें आमी भायर वचून खावचें मस्त कल्चर ना आशिल्लें तशी जावन म्हगेली अम्मा ऑल्दो शी इज अ मँगलोरियन बॉम्बे वचून जातरी हे कसं म्हणटा क्रॉस कम्युनिटी पुरो जन जालें ಒಟ್ಟು ಅसून ती साधारण एक व्हेरी गुड नॉर्थ इंडियन कुक म्हूण येता पुरा टायपाचे नॉर्थ इंडियन डिशेस की मुंबई टाईप चाट डिशेस की पुरा करू ती शिकली सो पुरा आमी घरकडे करचे आशिल्लें सो तें केन्नाय म्हगेले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आशिल्लें व्हेरी नायस आतां आमी तुमगेले फूड सायन्स न्यूट्रिशनिस्ट आनी डायटिशियन तीन हे तीन एक संक्षिप्त जावन कसं व्यत्यास आसा म्हण सांगीत की फूड सायन्स इज रिलेटेड टू वॉट कसले म्हणून फूड सायन्स म्हळ्यार तांतूं तुमकां फुडाचे बायोकेमिस्ट्री येता ओके फुडाचे विंगड कंपोनेंट्स की कसल कार्ब्स प्रोटीन्स फॅट्स हे आमगेले मॅक्रोज मागीर मायक्रो न्यूट्रियंट्स कसले मिनरल्स आसा विटामिन्स आसा मागीर फायबर आसा हाजे पुरा नॉलेज खंयची फुडान तूं कसल कितले कसल आसा ओके खंयचे फूड हे पुरा नॉलेज फूड सायन्सांत येता एट द सेम टायम तांतूं ಸ್ವಲ್ಪ फूड टेक्नॉलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स आसा प्रिजर्वेशन की पॅकिंग की फूड प्रिपरेशन प्रोसेसिंग हे बाकी पुरा इंडस्ट्रीज आसना पॅकेज फूड्स करतले आनी कशी फंक्शन करताची कसल मॅशिनरी कशी तांणी कसल इक्विपमेंट्स आसा आनी तांगेले प्रिजर्वेशन टेक्निक्स मागीर तांगेले पॅकेजिंग हाऊ डू दे सेट द डेट ऑफ तांगेले कितले एक्सपायरी डेट कितले भितर आसता मागीर शेल्फ लायफ कितले आसता ताजे क्वॉलिटी चेक्स हे तर पुरा फूड सायन्सांत शिकल्या इन्क्लुडींग द फूड बायोकेमिस्ट्री ओके व्हेरी नायस तशें मागीर न्यूट्रिशनांत अगेन दीज मॅक्रोज आनी मायक्रोजा विशयी ओके मागीर हे बाकीच कसले डेफिशियन्सी आसता जनांक ओके फक्त खंयचे एक फूड मेळ्ळी तांकां इन गूड क्वॉन्टिटीज देन कशी तांकां ताजी डेफिशियन्सी डिसऑर्डर्स जाता मागीर ओवरऑल कसले हाऊ यू कॅन मेक अ बॅलन्स्ड फूड प्लेट तसले न्ही डिफरंट टायप्स ऑफ फूड प्लेट बेस्ड ऑन द एरिया तांचे लोकल फूड्स कसले ते पुरा someone calling themselves a nutritionist म्हळ्यार तांणी चड प्रिव्हेंटिव्ह नॉलेज दिता म्हळ्यार कसले जायना तशी वय कशी तुमगेल्या प्लेटांत यू कॅन इन्क्लूड everything and get a balanced meal okay whereas dietetics is more therapeutic तांतू एक कसले एक डिसीज कंडिशन जावन जाते रे एक मनशा डायबिटीस आसा जावं PCOS आसा थायरॉइड आसा जावं कोणी ट्यूब फिडिंगार आसा ओके निदलेल कडेन आसा असल्यांक कसल आहार दिवका तांगेल हेल्थ कंडिशन इम्प्रूव जावच्या खातीर दॅट कम्स दीज आर थेरपॅटिक डायट्स हाका ಸ್ವಲ್ಪ मेडिकल नॉलेज जावका आसता ते केल्लेल फूड तांगेल बॉडीन कशी रिएक्ट करता तांणी कसल मेडिकेशनार आसाची the medicines are dosage kasala or are they slated for a surgery or is it like post operative ye pura alocan cornic diet ko check comes under dietetics okay so there's a difference nutritionist dietetics I think nutritionist anyone who is doing even like a 3 hours course or doing an online certification can call themselves a nutritionist आजकाल खंयचे जिम्मा ट्रेनर जाल्यार तितले एक बेसिक नॉलेज दिता तुमकां but that is not therapeutic that is just a very basic food खंयच्या कसले it's just basic and which they are telling everybody tashi whereas dietetics is more specific okay it comes like you have to even work in a hospital or do an hospital internship to get a hands-on experience for all that so it is more clinical very nice very interesting okay आता मी प्रेझेंट विशयांत ऐकूया आज खाली ऍडव्हर्टाइजमेंट्स पुरा पेपर आजवेरी आमगेले मिडियार पुरा येता ते गुड हेल्थ की फॅड हेल्थ की कसं म्हणून आमकां कशें आमी कळटा ते तेंच्या आतां बागेत हांवें यांग घेवन रिवर्स जावन समसवकी जाला म्हळ्यार मस्त ऍडव्हर्टायज जातात ते आमी कशी खंयची तांतू त्या विशयान ಸ್ವಲ್ಪ सांगता हेल्दी फॅड डायट आनी फॅड डायट
हेल्दी डायट म्हळ्यार ते मस्त सस्टेनेबल आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी हांगा मंगळुरांत आसा, आमकां बेस्ट सुटेड कोकोनट ऑयल, ओके, बट एडवर्टायज कोन्न ऑलिव्ह ऑयल चांग म्हूण सांगताची, ओके, सनफ्लावर ऑयल चांग म्हूण सांगताची. ऑलिव्ह ऑयला प्रमोट करच्याक हांगा ऑलिव्ह ट्रीज खंय आसा मंगळूर भितरी, ओके. सो आमगेल फूड जाल्यार इट शूड बी मोर लोकल, ओके, ईट लोकल थिंक ग्लोबल कशें म्हणटा पळय तशी आमगे लोकल फूड्स affect आमकां करता. बेटर सूट जाता. आनी as Indians, we are very used to having a warm breakfast. आमगेल इडली की पोळ की उपमा, ओके, घरकडे केलेले घरकडे केलेले आप्पो, ओके, मुद्दो, ओके. So this is very typically आमी हेंच खावन we have grown up, okay. Whereas if you see the western culture, तांगेल चड कोल्ड ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स की, म्युस्ली की, Just तांतू दुधां घाले मिक्स केले, or it is sandwich, bread, okay, तसल पुरा. So तांतू एक variety ना, okay, and we can't follow their culture because आमकां हेंच खावन we have grown up, okay. तशी आनी डायट फॅड म्हळ्यार समथिंग दॅट पीपल आर डुईंग जस्ट फॉर अ क्विक रिझल्ट. आतां कोणाक एक वग्गी एक वेट लॉस कोरका, ओके, जो कोणी एक एथलीट तांकां वग्गी वेट पुट ऑन कोरका, कसली तशी एनीथिंग दॅट इज वग्गी रिझल्ट मेळका म्हणून वग्गी रिझल्ट येवच्या खातीर करचे इज अ फॅड. एट द सेम टाइम फॅड डायट विल कम विथ अ फॅन्सी नेम, ओके, ताका एक एटकिन्स डायट की, ओके, और कीटो डायट की, ताका एक नाव आसता, ओके, और वीगन डायट की ताका एक नाव आसता, ओके. सो अ सस्टेनेबल डायट विल नॉट कम विथ अ नेम टॅग. आणि ते लास्ट लॉंग लास्ट न्ही, लॉंग लास्ट न्ही, आनी ताजे इफेक्ट इमिडिएटली आसता पुरो, इमिडिएट इफेक्ट आसता आनी ताजे सायड इफेक्टय आसता, ओके. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी खंयचे मुवीज पळयताचे एंड वी कम टू नो त्या पर्टिक्युलर एक्टरान ते रोला खातीर 25 किलो पुट ऑन केला इन अ स्पॅन ऑफ 45 days, ओके. म्हणजे दॅट इज लायक क्विक फिक्स. तांतू कसल की आय मीन they have done something so that he gains 25 kg in 40 days, which is nearly impossible on a normal diet, okay. Or someone for a particular role they have lost 25 kgs in a span of 30 days or 40 days, which is nearly impossible, okay. तसल हें पुरा these are like fads which people do and later तांचे कसले एक repercussion असता तांगेल हेल्थार. So better always follow healthy diet, healthy and sustainable diet. Very nice. तशीच आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ म्हूण घेताची. What do you say about ते तांत विशयान कसं सांगताची? आता मस्त सान्नो चेडू अंदरनू सप्लिमेंट्स म्हूण दिता वय सान्नो चेडू गम्मीज आनी कसं इंट्रोड्यूस केला. But supplements, as the name only suggests, supplements, okay. It's like when you are writing the paper, you have the main answer sheet, then you take a supplement. तशें आमगेल main answer sheet is your main food plate. Yes. Okay. Supplement is only when a need be. ओके, कोणाकय एक पर्टिक्युलर डेफिशियन्सी आसत जाल्यार आनी ते फुडान तांकां मेळना जाल्यार देन दे हॅव टू बी ऑन सप्लिमेंट्स, ओके. आय एम नॉट सेइंग दॅट इट इज कंप्लिटली बॅड, बट आय एम नॉट सेइंग नॉट व्हेरी नेसेसरी. इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर हॅव्हिंग अ बॅलन्स डायट. तुमगेल फुडा थ्रू तुमकां पुरा मेळटा जाल्यार तुमकां सप्लिमेंट्सा अगत्य ना. बट पक्कने कोणाक एक व्हेरी लो आयर्न लेवल्स आसा, जो खंयचे एक मल्टीविटामिन पर्टिक्युलर डेफिशियन्सी आसा की, ओके, जो कॅल्शियम मस्त लो आसा, in such case they would have to take some supplements as recommended by the doctor or the dietitian. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कसं म्हणा होती त्या सप्लिमेंट घेता म्हाका हांवें घेता फूड तांणी समकोन घेवका म्हळ्यार मात्याना सप्लिमेंटरी करताची. सो आय हॅड अ डाऊट अबाउट इट. ಖಂಡಿತ ते दुखून ಬರ್ಲಲ್ಯಾಂಕೆ आमगेले ವೀಕ್ಷಕಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ಪುರೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ घेतल्यार जातवे म्हणून. Actually supplement is not something that can replace your main food plate, okay. It can only help. It can help to some extent. Yes. आता आमगेले तुमगेल अनुभवारी जनान करचे चुक्यो खंयचे डायटान म्हळ्यार न्यूट्रिशना विशयाचो डायटा विशयाचो जनान सामान्य जन कसं नमने चुक्यो करताची? जनान आजकाल फूड एन्जॉय करचे ऑलमोस्ट बंद केला, ओके. दे आर डिवायडिंग दिस फूड इनटू सबसेट्स. हे कार्बोहायड्रेट्स, हे प्रोटीन्स, हे फॅट्स, ओके. बिकॉज हे इंस्टाग्राम हॅज बॉट सच अ कल्चर नवे. जनान लेक्चर तांणी कसं रिल्सा पळयताची, विंगड कसल करताची तेंची करेक्ट म्हूण. फूड मस्त मेजर करून खावचे, जो मस्त रिस्ट्रिक्ट करचे, ओके. दिस इज आय फील वन मिस्टेक बिकॉज तांणी एक फूड एन्जॉय करनाची, ओके. प्रत्येक तांणी मेजर करून खाताची, ओके.
I mean, you don't have to overeat, but this also becomes very restrictive. Okay. At the same time, tanke ek bayar ochun enjoy korche ki, family functions ache ka, to be a part of it. Tanke jaina if they are so restrictive. Okay. Tashi, I feel this is one mistake that they are doing. Secondly, even quantity. Okay. आता बाहेर खेळल्यार पक्कने आता खंयचे एक हॉटेलान तुम्ही एक मील प्लेट घेयात तातूंत इतले रायस असता. ओके, उपकरी दाळी, ओके, सॅलड, व्हेरी लिटल क्वांटिटीज और दॅट दाळींत मस्त उद्दाशे असता कळना तातूंत कसले न्यूट्रिशन ना. ओके, सो फूड शिताना पोट भरता. वय शिताना पोट भरता. सो फूडा प्रपोर्शन दे नीड टू टेक केअर. जावं कसले एक स्टार्टर्स ऑर्डर करून फ्राईड तसल्यांनी मस्त खावन मागीर तांकां मेन फूड खावच्याक there's no जागना space. पोटाक. Okay, that is one mistake. Or and even आता आमी फंक्शना वतान खंयचेय फंक्शना चमकला रे. ओके, बुफेंत फर्स्ट असता सॅलड. इट इज विथ अ पर्पस. कळना जन ते स्किप करून दे डायरेक्टली गो टू द मेन कोर्स. ओके, तशें आय फील इवन दॅट इज अ मिस्टेक. आणि एक पाटी ब्रेकफास्ट मिस करपाची. वय नाही ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ आणि उठयतना लेट करचे मागीर ब्रेकफास्ट असेल पळोवन जेवचे म्हणून. हाऊ गुड इज दिट लायक वे कशी कश म्हळ्यार सी इट डिपेंड्स ऑन वॉट ऑक्युपेशन और वॉट सॉर्ट ऑफ अ डे दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग. आता कोणी एक से फार्मर जावं यु नो मायनर, ओके, मस्त फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करतल मनशाक तांकां एक ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट बिकॉज तांकां विदाउट दॅट तांकां ते वर्क करूं जायना एंड दे आर व्हेरी फिजिकली ऍक्टिव्ह. Whereas at the pakane it is someone who is doing an IT job. Okay, tani late night work kella ani ata utaitana late, after which their work is just on the laptop. They don't need to have such a heavy breakfast or they can even skip the breakfast. अच्छा, It is based on their need. ते निदान तो टाइम it is based on their need. तानी उठावन तांगे लॅपटॉप ओपन करून काम स्टार्ट करताना 10:30 जाल्ला जाल्यार they need not have a breakfast because they are having their lunch at 12:30. Okay, they might choose to skip it. तशे. Whereas if it is a child, okay, he is going to a school but he is not doing that much of a physical activity. Okay, तानी कसले फ्रूट जावं एक लाईट ब्रेकफास्ट खाऊन तानी चमकल्यारी दॅट इज ओके. तानी मस्त हेवी एक मील खावका म्हणे ना बिकॉज तांकां तितले भितर एक 10 घंटा ओपा स्नॅक्स ब्रेक आसा. दे कॅन हॅव देअर ब्रेकफास्ट नो डाऊट डिपेंडिंग ऑन द स्कूल कल्चर. डिपेंडिंग ऑन द स्कूल कल्चर एंड टायमिंग एंड ऑल ऑफ दॅट. अदरवाइज मिगेल प्रकार तांणी समज पोटा खावन स्कूला गेल म्हणजे वय नाही जाल्यार एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट खाऊन तांणी वचचें. म्हळ्यार सपोज इडली पॉड केला जाल्यार दे कॅन हॅव a portion of that. Magir tangel snacks break and they can have like a fruit. Lighter fruit. Way. So that may be the ते चुक्यो करताची बट ते कवर अप करून सम करून उरका. Yes. नाही आमगेल हेल्था खातीर आरोग्या खातीर आमी चुकी जायना तशी आसूं का न्हय. आता होलिस्टिक प्रॅक्टिसेस तुम्ही करता आसाचे हाजी बगे थोडे कसं म्हणून सांगता वे. होलिस्टिक प्रॅक्टिसेस म्हळ्यार इट इज फोकसिंग ऑन इवन अदर थिंग्स खंयचे आमगेल वेलनेस रिलेटेड आसा. ओके, आता कोणी एक करेक्ट डायट खाता असं बट मेंटली दे आर नॉट एट पीस. ओके, जावं तांणी दे आर नॉट डुईंग इनफ एक्सरसाइज. ओके, असल्यांक वील हॅव टू टेल देम दॅट यू एक्सरसाइज कोरका. ओके, ಸ್ವಲ್ಪ ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो कोरका. ಸ್ವಲ್ಪ टाइम एक वॉक इन नेचर की. ओके, एक बीचा वच्चे की, एक पार्का वच्चे की, यू नो, वॉकिंग विदाउट योर शूज. ओके, फीलिंग दॅट एनर्जी. ओके, ये बाकी थिंग्स कम अंडर वेरी होलिस्टिक प्रॅक्टिसेस. जावं कसले एक जर्नलिंग की, म्युझिक आयकुच की, जावं खंयचे एक स्लो हॉबी. जर्नलिंग म्हळ्यार वय बाजूचे दे कॅन रीड समथिंग और दे कॅन जस्ट रायट डावन आयचे मिगेल दीस कशें आशिल्लें. जावं कसले एक थॉट्स आसा यू पुट इट ऑन पेपर्स. कळना जावं खंयचे एक हॉबी तांकां लायक जावचें आशिल्लें. आतां पुरा म्हळ्यार एवरीथिंग इज व्हेरी फास्ट. कळना बाकीचे पुरा हॉबीज व्हेरी फास्ट. मॉडर्न हेल्थ म्हणून म्हणतात मॉडर्न. आय ऑल्सो एनकरेज स्लो हॉबी. फॉर एक्झाम्पल आता एक निटिंग की, क्रोशे की, पेंटिंग, ओके, रंगोली, दीज आर स्लो हॉबीज. ओके, दिस हांतू तुमगेल माइंड एक फास्ट स्पेसार धांवना. तुमकां यू नीड टू सिट डावन, यू नीड टू रिलॅक्स. ओके, आराम से म्हणतात तशें स्लो हॉबीज आर व्हेरी इफेक्टिव्ह एक होलिस्टिक हेल्थाक टू स्टार्ट फिलिंग very good and connected to what you're doing. And तुमगेल मनान कसं यू एक्सप्रेस that when you make a painting. Like I'm an artist. When I
मेक पेंटिंग्स मेगेल मनान तशें लायक इट कम्स आउट ऑन पेपर ओके तशी सो वन नीड्स टू टॅकल वेलनेस फ्रॉम ऑल साइड्स ताका फूड कशी हेल्प करता फूड सी वेन यू आर इटिंग वेरी हेल्दी फूड ओके चड म्हळ्यार सात्विक फूड वेन यू आर इटिंग ओके तुमगेल मनान तुमगेल थॉट्स मस्त क्लियर असता ओके तेंच मिगेल क्वेश्चन वय आशिल्लें वय फूड आमगेल मना भावनेक कशी कनेक्ट करता म्हणून वय आतां हांव योगीक सायन्स शिकल्या तांतू आय केम टू नो समथींग हे मस्त डिफरंट फ्रॉम वॉट वी हॅव स्टडीड इन न्यूट्रिशनाचे आमगेल पुरा टेक्स्ट बुक्स आर रिटन बाय फॉरेन ऑथर्स ओके वेरएज योगा आणि आयुर्वेदा रिलेटेड कसं आसपडे दॅट इज इंडियन कल्चर आता तांतू कसं शिकल्या म्हळ्यार हे बॉडी टायप्स असता ओके तांतू कफा आसा वाता पित्ता दीज आर द टायप ऑफ बॉडीज दॅट वी हॅव ओके अँड द टायप ऑफ फूड्स हांतू सात्विक आहार आसा सात्विक इज मोर प्लांट बेस्ड आय मीन कंप्लिटली प्लांट बेस्ड आमगेल देहा साथ सूट जावची तशी ओके ओके मागीर राजसिक आसा दॅट तांतू स्पायसी फूड आसा फ्रायड आसा ओके तामसीक आहार आसा तांतू नॉन व्हेज आसा तांतू जंक फूड्स आसा हे 3 टायप ऑफ आहार हांतू डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स आसा एक मनशाल्या माइंडारी ओके आता कोणी एक सात्विक आहार खाता आसा तांची चड इन्क्लाइन जाता टुवर्ड स्पिरिच्युअलिटी की तांगेल माइंड की थॉट्स काम असता ओके पीसफुल असता ओके they are able to take better decisions okay कसले एक स्ट्रेस तांक बेटर ते फेस करचे एक यू नो एबिलिटी असता ओके राजसिक इज मोर एक्टिव्ह कळना मॅम म्हळ्यार क्विक रिस्पॉन्स ओके भावना हा ओके व्हेरी इम्पल्सिव्ह उलयतना ओके सो इट डिपेंड्स तांणी ते फुडाच्या निमित्ती that's coming up okay tamasic can be even soft drinks ki okay alcoholic beverages or whatever okay a lot of animal protein okay तसल फूड्सा निमित्ती इवन द नेगेटिविटी तांगेल मनांत येता बट हे खंयचे हांतू शिकली ना हे मेगेल न्यूट्रिशन टेक्स्ट बुक्सान ना आशिल्ले हे एक व्हेरी आय ओपनर बिकॉज हे दोन मस्त कॉन्ट्राडिक्टिंग थियरीज तशे बाय एक्सपिरियन्स by experience and as you meet people with every client हांव कसले शिकल्या ओके प्रति क्लायंटान म्हाका कसले एक शिकयला रिगार्डिंग फूड की रिगार्डिंग लायफस्टायल की तशे कमिंग टू द लायफस्टायल तर लायफस्टायल डिजीजेस पुराय आता आजकाल भयंकर चढतस ताजे खातीर कसं नमुन्याचे पुराय लायफस्टायल डिजीजेस म्हणटाचे आणि ते कंट्रोल कशे करीत lifestyle diseases just as the name says okay they're totally lifestyle निमित्ती and these are non-communicable okay नॉन कम्युनिकेबल म्हळ्यार एकल्या एकल्या स्प्रेड जायना दोन टायप ऑफ डिजीज असता कम्युनिकेबल म्हळ्यार सैत खांकी ताप एकल्या असल्या अनेकल्या येता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लायक थायरॉइड डायबिटीज कॅन्सर हार्ट रिलेटेड हे एकल्या चुकून अनेकल्या वचना आपूण वचना ओके सो हे लायफस्टायल रिलेटेड हाका सुमार कारण आसा food can be one reason stress can be a major reason okay because sumar diseases or disorders asa surer it's in the psychosomatic area ki zone ki from there they establish on body in the it comes as a disease okay so kasale ek stress or kasale ek it can also be konake ek regret ki guilt ki kasale ek negative feeling kone ek dor naslari taj kasal tangel body ek परिणाम जाता ओके सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लायक दॅट आणि लायफस्टायल रिलेटेड म्हळ्यार टिपिकली जंक फूड खावचे आणि बैसून काम करताचे उठाने काम करण्याचे दॅट इज अगेन लायफस्टायल जाता वन ऑफ द आणि खावची मेथड ताजे विशयान ते कमी उलयात कशी नमक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तुमगेल प्रकार कशी खालारी खावका मनशाक आता एक फूड प्लेट केन्नाय कलरफुल असका तांतू भरपूर फ्रुट्स की वेजिटेबल्स की दाल की स्प्राउट्स की ओके तुमकां पळयतना तुमगेल प्लेटार एक व्हाईट पोर्शन चड दिसून नज फॉर एक्झाम्पल ब्रेड की रोटी ओके और नान और विच एवर इज द व्हाईट पोर्शन ते प्रिडॉमिनेंटली आसूं नज आय मीन हॅव अ स्मॉल पोर्शन ओके तुमगेल वेजिटेबल्स फ्रुट्स उपकरी दाळी सॅलड मेक द प्लेट ॲज कलरफुल ईट द रेनबो म्हण एक टर्म आसा ओके म्हळ्यार तुमगेल प्लेटांत जाल्लेले तितले कलर्स इन्क्लूड करा म्हण आणि कार्ब्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आमगेल एनर्जीचे मेन सोर्स इज कार्बोहायड्रेट्स ओके
सो यू कॅन यूज कार्ब्स इन द डायट खंयची चड फायबर रिच आसा. मिलेट्स यूज करूं येता. ओके पॉझिटिव्ह मिलेट्स म्हूण आसाची हे मिलेट्स यूज करूं येता. त्या निमित्त आमगेले तू पॉझिटिव्ह सायकोलॉजी म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जी एनर्जी येता बॉडींत. आहा. ओके आनी मिलेट्सांत इवन हे फ्री रॅडिकल्स ट्रॅप करचे तसल पुरा शक्ती आसा. म्हळ्यार खेल्लेल्यान ते कसले तुमी मिस्टेक जाल्यार तुमी मिलेट्स इन्क्लूड केल्यार इट हॅज अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके तशी फायबर रिच आसा, हाय इन प्रोटीन आसा, इन एवरी वे इट इज बेटर. ओके आनी रिफायंड कार्ब्स अवॉइड करका. रिफायंड म्हळ्यार विच एवर इज वायट. ओके हे मैदा मैदा चडती पुरा बेकरी प्रोडक्ट्स तांगेल बेज मैदाची. ओके सो ते अवॉइड करका. ओके मागीर वायट थोडे रायस खावेत. थोडे वन्स इन अ वाईल लिमिट वय एक ट्रीट डे. ओके तशी वन्स इन अ वाईल काही चमकल्यारी खाव येता. वय. बट ऑन अ रेग्युलर बेसिस होम कुक्ड फूड लायक विषय आता मस्त जन सांगताची हांव हेल्दी फूड खावचे जाल्यार म्हाका एकदम टायर्ड जाता, ब्लोटिंग असता त्या पुरे कशें लाशा पुरो तांणी प्रॉपर क्वांटिटी खायनाच मोस्टली. ओके तांकां ते हेल्दी म्हूण दिसता तांकां ते हेल्दी म्हूण दिसू पुरो. बिकॉज आतां म्हाका म्हगेले क्लायंट्स तांगेले फूड प्लेटा पिक्चर्स पेटयताचे. ओके आतां हांव एक साऊथ इंडियन फूड प्लेट कंपेर केल्यार एक नॉर्थ इंडियन फूड प्लेट कंपेर केल्यार देर इज अ बिग डिफरन्स. हांगाचे रोटी सायज जावं चपाती सायज आनी थंयची रोटी सायज मस्त डिफरन्स आसा. तेंची इफ आय कंपेर फूड प्लेट विच इज सेंड बाय अ क्लायंट हू इज स्टेईंग अब्रॉड ते विंगड आसा बेस्ड ऑन द फूड अवेलेबिलिटी अँड बेस्ड ऑन तांणी कशें लोकल एक बाउल रायस मेगे थंय आनी एक बाउल रायस आनीक थंय देल बी अ बिग डिफरन्स. ओके सो क्वांटिटीन डिफरन्स आसूं पुरो. प्लस त्या मनशांत कसले न्यूट्रियंट एब्झॉर्प्शन जावचे उणे आसचे साध्यते आसा. ओके तांकां कसली डेफिशियन्सी आसकी तांकां कसले हेल्थ इश्यू आसकी ड्यू टू विच तांकां एनर्जी लेस जाता. तांकां ते मे नॉट बी विजिबल तसल कसली चान्स आसा. एट द सेम टायम ब्लोटिंग जावचे वन मोर रिजन इज रॉंग फूड्स. ओके पक्कने जंक खाता की. ओके जावन द टायम ऑफ इटिंग एकदम न्हिदोवचे वेळार जेवण न्हिदल्यार ताका डायजेस्ट जावचे एक टायम ना. ओके तशी आयडियली बाय सनसेट तुमगे लास्ट मील ऑफ द डे कंप्लीट जाल्यार चांग ते डायजेस्ट जाता तुमी न्हिदव भितरी एटलिस्ट 3 hours बिफोर यू स्लीप न्हू. हांव हे 3-2-1 रूल म्हणटा लायक 3 hours eat your last meal 3 hours before you sleep. Drink fluids 2 hours before you मे sleep. बी तांणी सम उदक आनी पिनाची फ्लुइड्स घेनाची तशी आसताची. आनी ते चापचे आनी असं न्हू वय फूड सम चाबून खायनी जाल्यार तशी आसा. ब्लोटिंग जाता न्ही वय देर कॅन बी अ लॉट ऑफ फॅक्टर्स बट कसं म्हणटा तांणी सोदून काडटा वय फायंड आउट करता. वीक जाता म्हाका खंयच्यान इंट्रस्ट नातला म्हणके आसता हांव इतली खाता ना ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ अशी म्हणटाची हांव खाल्ला जाल्यार म्हाका घडये भितर वपास बूक जाता ते कसले अशा पुरो. ते म्हणल्यार तांणी खेल्लेली क्वांटिटी मोस्टली प्रोटीन दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. तांणी लेखताची तांणी खेल्ला म्हणून बट आयदर द क्वांटिटी इज लेस जावन द क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट अप टू द मार्क. ओके is it related to something with the insulin or something produced in the body? Yeah, it can be because हे सगळे body it is functioning on a communication of hormones. Okay not for diabetics. Diabetics it's a different yes. normal मनुष्य आता केलो फूड्स आसा which cause insulin spike. आता मैदा जावं बेकरी प्रोडक्ट्स जावं साखर आशिल्ले ओके शुगर कंटेंट हाय आशिल्ले असल फूड्स इट गिव्स एन इन्सुलिन स्पाइक तुमगे ग्लुकोज लेवल एक टाइम स्पाइक जाता. ओके वेदर इट इज साखर वेदर इट इज गॉड डेट्स सिरप खंयचेय असो तांचो एक शुगर स्पाइक जाता. कळना सो दे विल हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड्स दॅट दे आर इन्क्लुडिंग. करेक्ट सो तांत भितरी तांगेले वीक जावचे चान्स आसता वीकनेस टायर्डनेस खंयच्यान ते मन ना न्ही कसं म्हळ्यार those are high calorie food तांकां high nutrition मेळना तांचो. So they have to check they have to select those foods which are high in nutrition not just dense in calories. ते तुमगे डायटिशियनाला वच्चो न्हू वय येवका पडटा कळोवका पडटा. आनी एक आता इमोशनल इटिंग म्हणटाची ते म्हळ्यार कसले म्हण सांगितलें. इमोशनल इटिंग म्हळ्यार एक मनीस भावना वय भावनात्मक स्ट्रेसार आसतना तांकां एक सुख म्हळ्यार खावचें. कळना दॅट इज द ओनली थिंग दॅट इज गिविंग दम हॅपीनेस.
कळना वे खंयचे एक रिझन अंत बेजार असल्यारी बोर्डम को असल्यारी पैलारी फॉर सम रिझन वे दे तांकां कसले एक खावय अशें जाता आनी असल सिच्युएशन हारी तांणी हेल्दी खायनाची एक स्ट्रेस आशिल्ल्या टायमार तुमकां एक उपकारी खावया अशें दिसना एक स्ट्रेस आशिल्ल्या टायमार तुमकां केकाचे एक पीस खावया अशें दिसता जावं कसले ऑर्डर करून खावया अशें तळलेले जाता. वस्तू खावे तळलेले वस्तू खावया अशें दिसता जावं खंयचे एक शुगरी ड्रिंक की ओके एक कॅपुचिनो की असल पिवया अशें दिसता जावं अल्कोहोलिक बेवरेजेस घेताची ओके दीज ऑल कम अंडर द फूड्स स्ट्रेस इटिंगान खावचे फूड्स स्ट्रेस आसतना कोणाक एक लायक उपकारी की ओके गशी की मिलेट्स खावया अशें मनांत ते येना केन्नाय ते रॉंग फूड्साक डायरेक्ट जेवचे ओके आनी शुगरी फूड्स ताजे एक इफेक्ट आसा एक डोपामीन सेंटर म्हण आसा ब्रेनान द मुमेंट केक की पेस्ट्री की ओके जावं कसले एक स्वीटंड बेवरेज की हे पिल्लेल कुडले और खेल्लेल कुडले न्हय तुमकां इमिडिएट एक वाव फिलींग येता मनांत ओके खुशी जाता सो स्ट्रेस आसतना मनशाक क्रेविंग आसता टू रिलीव दॅट स्ट्रेस सो इट्स तांणी करचें म्हण न्ही हें तांगेल बायोलॉजी ओके टिपिकली तांकां ते खाताना एक रिलीफ जाता क्रेविंग जाता आनीक एक खावया आनीक एक खावया आनीक एक खावया अशें जाता आनी कितली हे फूड प्रोडक्ट्स करतले इंडस्ट्रीज आसना चिप्स आनी तांणी पुरम तांणी म्हळ्यार तांणी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट ऑयल आनी शुगर हें तांणी कॅल्क्युलेट करता आसता तांगेले R&D टीम आवट विंगड कॉम्बिनेशन्स परम्युटेशन्स करून दे कम विथ दॅट एक्झॅक्ट रेशो खंयचे तुमकां खेल्लेल कुडले जिब्बेर घाल्लेल कुडले टेस्ट जाता वा हज्जितले लायक कसले ना ते म्हणटा न्हू नो वन कॅन ईट जस्ट वन म्हण चिप्स न्ही इट्स मेड लायक दॅट कळना गो फॉर अनदर तुमगेल सायकोलॉजीर ते अशी ऍक्ट करता की तुमकां ते एक चिप्स खावन तुमकां राबोवचें साध्य ना ओके हें जायना तुमी घरची लोकल चाकुली खाया जावं दिसना तांतू तुमकां दिसना ते खाली हे फूड्सान तुमकां तशें दिसता बिकॉज तांणी ते वर्स कितली की वर्स तांगेल R&D टीम आवट वर्क कोन्ना तसल एक प्रोडक्ट केलात की तुमकां राबोवचें जायना एक खावन ओके but it gives bad effect on the health. It does. Yes. So we have to be craving careful. jata, addiction jata. Correct. त्याच्या इमोशनल इटिंग रबोका जनान ಒಟ್ಟರಾಶಿ खावचे ते इमोशन कश डील करका म्हण दे नीड टू बी टॉट कळना ताचे खातीर आय डू इवन काउन्सिलिंग सेशन फॉर माय क्लायंट्स बिकॉज यू माइट हॅव डन द सायकोलॉजी शिकल्या yes I have done a diploma in psychology and apart from nutrition the second subject that I really love is psychology. हांव B.Ed शिकतना हांव चाइल्ड सायकोलॉजी शिकल्या हांव न्यूट्रिशन शिकतना I took an interdisciplinary subject called as corporate psychology. So ते म्हगेले almost एक parallel love to nutrition म्हण येता. सो कश ते डील करचे विथ दोज इमोशन्स आमी खाल्लेल फूड मनान सायकोलॉजिकली मनाक हाव इट एफेक्ट्स ओके व्हेरी नायस सो वी टू बी केअरफुल खाताना जागृत घेतला री केन्नाय कसले भिवका म्हणना न्हय तशीच प्राणिक हिलिंग म्हणून तुगेले ते वन ऑफ द सब्जेक्ट्स त्या विषय कसा म्हण सांगेत की प्राणिक हिलिंग कशें म्हळ्यार इट्स अ नो टच नो ड्रग थेरपी ओके ते विदाउट टचिंग पेशंट एक एनर्जी तांकां ट्रान्सफर करना तांगेल्यान कसं नेगेटिव्ह एनर्जी आसा ओके विच इज द डर्टी एनर्जी ताका क्लेन्स करना तांकां मागीर पॉझिटिव्हली एनर्जायज करचें दॅट इज प्राणिक हिलिंग ऑर एनर्जी हिलिंग ओके तशी हांव तें जाल्यार आय कीप अ सेशन विथ माय क्लायंट ओके तांकां एक विज्युअलायझेशन की ओके हाऊ टू एनर्जायज देम आय डू दॅट ऑल्सो तांकां म्हळ्यार एक ओवरऑल वेलनेस दिवच्याक तशें आनी तांतूय खाल्लेल विशयांत एनर्जी विशयांत येता तें कशें फूड एनर्जी आनी खावच्यांतूय चड खाल्ल्यारी ते सांगला तुमी तशें जाता म्हणे फूड आसले ते कितें सो एनर्जी लो दवरका की हाय दवरका की तसं नमुने फूड आसता की ऑप्टिमम एनर्जी आसका बॉडीन तर कितले आय मीन फॉर युअर तुमगेल डेली फंक्शन्साक ओके तुमगेल कसं ऍक्टिव्हिटीज आसा ते कॅरी आउट करूक बॉडीन केन्नाय ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी आसका फूड कसं नमुने जेवका ते अगेन डिपेंड्स ऑन ते पर्सनाले शेड्यूल कशी तांगेल बॅकग्राऊंड कशी तांगेल ऑक्युपेशन कशी तांकांचे फूड एलर्जी असकी इंटॉलरन्स असकी ते परत अ लॉट ऑफ फॅक्टर्स विच डिसाइड की तांगेल फूड कशें आतां प्राणिक हिलिंग म्हळ्यार सांगले ते एनर्जी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह काडून पॉझिटिव्ह घालता आमगेले
जिवांतू आमगेले देहांतू ओके ताजे निमित्त कशी मनीस चेंज जाता की- मनशाक ते फील जाता की तांगेल्यान कसल ते डर्टी एनर्जी असेल ना ते भायर गेला आनी पॉझिटिव्हली तांणी एनर्जाइज जाली बिहेवियरांत कळटा तांगेल बिहेवियरान करता जावन तांकां पर्टिक्युलर प्लेसान कसले पेन जावं असला रे दे फील की ते पेन रिड्यूस जाला ओके आफ्टर अ सेशन ऑफ प्राणिक हिलिंग तशी ओके गुड व्हेरी नायस तशी तुमगेले ट्रीटमेंटारी म्हणजे फूड आहार घेतिलांदू कोणी चेंज जालेले कसले एग्जांपल्स उदाहरण कसले आसा की सुमार असं ಕೆಲವು ಜನ म्हळ्यार कसल म्हळ्यार आतां एक मनीस जॉईन जाता ऍज अ क्लायंट तांगेले सगळे फॅमिली बेनिफीट जाता ओके तशी एक पर्सन हेल्दी खावचा स्टार्ट करता केन्ना घरकड हेल्दी फूड जाता की जंक फूड राबयता की तांणी घरकड हाडचें सगळे फॅमिली बेनिफीट आसा म्हगेले एक क्लायंटाक तिक PCOS आनी घरकड तांणी हेल्दी फूड खावचा स्टार्ट केले तिगेले अन्नाल डायबिटीस नॉर्मल लेवल जायले ही इज नॉट इवन माय क्लायंट कळना ते म्हळ्यार एक कल्चर सेट इन जाता ते घरकडे एक मनीस केन्ना क्लायंट आसतना सगळे फॅमिली बेनिफीट जाता बिकॉज ते एकल्या खातीर सेपरेट रांदप करूं जायना न्हू ओवरऑल हेल्दी फूड प्रिपेअर करचे तातूंत कसली डिसएडवांटेज ना करेक्ट आता चेडूवांक फूड हॅबिट्स कशी डेव्हलप करता पेरेंट्सांनी चेडूंक कशें म्हळ्यार गुड फूड हॅबिट्स चेडूंक दे डोंट हॅव द पर्चेसिंग पॉवर तांणी भायर वचून दुड्ड घेवन घेनाची कसली ओके सो आम्ही तांकां घेवन दिल्या रे चिप्स की बर्गर ते मस्त सांगनाक चल पोट घेताच न्हू तांकां कोणा कल्चर आसपा जस्ट टीनेज आसा ठीक आहे हें चेडूं मालवय ट्रू हें जावं मागीर सांग तशी तांकां कसल कोरका म्हळ्यार तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एज्युकेट कोरका रिगार्डिंग द फूड चॉयसेस ओके ऍट द सेम टायम तांकां फूड प्रिपरेशन ಸ್ವಲ್ಪ तांकां इन्वॉल्व कोरका ओके आतां हांव कसली करता जाल्यार हांव म्हगेले चेडू आहले हेल्प घेता ಸ್ವಲ್ಪ हें कोरून दी हें कट कोरून दी ओके तांकां इन्वॉल्व केल्यार तांकांय खुशी जाता ऍट द सेम टायम तांकांय ते लायक हेल्दी खावचे कल्चर येता ओके कसली बेसिक कुकुंबर कट कोरून दी म्हाका ओके हें स्टर करी ओके असल बेसिक तांकां इन्वॉल्व करूं येता आनी कसल म्हळ्यार तांकां ಸ್ವಲ್ಪ फूड लेबल्स वाजूक हॅबिट कोरका ओके म्हळ्यार तांकां दे शूड नो विच फूड्स कम अंडर लायक हांव तांकां एक अशी एक्सप्लेन केला खंयचे म्हळ्यार कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म ऑर द प्लांट हें ग्रीन लेबलिंग शे ओके ग्रीन सिग्नल शे यू कॅन हॅव दिस खंयची चिकी मिनिमली प्रोसेस्ड आसा एग्जाम्पल आतां फोव की चारमुरी की दिस इज बीन मिनिमली प्रोसेस्ड म्हळ्यार हांव तुका कसले तांणी ऍड करनी बट इट इज नॉट तांदूळ तांदळा कसल की समथिंग डिफरंट they have given it a different form okay minimally processed that is okay that is coming under a yellow signal okay magi red signal म्हळ्यार you will see tanto additives aski acidity regulators aski okay emulsifiers preservatives asa मागीर खंयचे बाकीचे तांणी additives घालला INS म्हणून आता केलो additives ताका नाव ना INS जावन एक नंबर असता कळना मा जावन कलर असता सो हें पुरा तांकां वाजू शिकोवका आय थिंक टीनेजान येतात इवन इफ दे आर 8-9 years तांणी खंयचे एक प्रॉडक्ट घेवचे पयस फुडें दे टर्न द लेबल एंड दे गेट टू सी वॉट इज देर इन दॅट म्हणून व्हेरी नायस गुड गुड सांग दोन तांकां शिकूं येता हें बेसिक ओके दॅट इज विथ द बॅक पॅकेज अनेक विषय म्हळ्यार घरचे फूड खावच्याक तांकां इन्सिस्ट कोरता जाल्यार कसं करेत घरचे फूड चिकी इंटरेस्टिंग कोर येता ओके चेडूंक कसल म्हळ्यार दे सी हाऊ द फूड लुक्स तांकां ते अपियरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां लायक जावचे तशी चिके क्रिएटीव आयडियाज आमी यूज करूं येता ओके बिकॉज मॉडर्न फूड पुरा आमी कसले केल्लें अशिल्लें कारण खाता आशिल्लें घरचें आशिल्लें तांकां ते तुमी कशें ते प्रिपेर केला तुमी कशें ते ताजें प्लेटींग केलां ओके ते पुरा तांकां व्हेरी अट्रॅक्टीव तांकां ओके आतां म्हगेले चेडून सान आसतना तांणी पोळ काडटना तांणी म्हाका सांगचें आम्मा हाजे नंबर्स पोळ काडी म्हण ओके म्हणचे पोळ काडटना एक नंबर 1 2 अशी कसली इट्स नॉट अ बिग एफर्ट केलेले पीठ डिझायनर चिकी क्रिएटीव कोरना जावं कसली ताका एक शेप दिवना तशें कोर येता जावं द सेम थिंग तुमी प्लेटार घालतना ताका चिकी अट्रॅक्टीव कोरना कलरफूल कोरना ओके आनी चेडूंक चड दे लायक फिंगर फूड्स खंयचे तांणी 2 बोटान 2 खाव येत पळय एग्जाम्पल फ्रेंच फ्रायज तसलांनी तांकां खंयचे तांगेले हात मेस जायना असल फूड्स तांकां प्रिती ओके सो हें तुमी घरकडे असल जाल्यार कोर येता आंबट instead of getting from out
यू कॅन मेक आंबाडा, यू कॅन मेक हेल्दी ओडी, फूड मेळता यू कॅन मेक हापोड पापड फ्राय कोन तांकां दिव येता. दे लायक थिंग्स विच दे होल्ड विथ 2 hands and Hands. eat. ओके, Okay. कटलेट ओके असल कसले खंयचे दोन हाता खावयच पडे. दे लायक दॅट. तेन्ना तांकां इंट्रस्ट येता इंट्रस्ट आनी हेल्दी फूड मेळटा. वय वय तशें. लायक विशय आतां फूड जालें चेडूं हाल विशय जालें आतां एक व्हेरी सेन्सिटीव ते एनोरेक्सिया म्हणटाची. हा, कसं ते एनोरेक्सिया म्हणा कसं एनोरेक्सिया नर्वोसा म्हळ्यार एक इटिंग डिसऑर्डर. आतां सुमार असल इटिंग डिसऑर्डर्स आसा. आनी तूं कसल म्हळ्यार द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट तांकां कशें दिसता की तांणी कितलेय सपोर जाल्यार तांकां एक पावना. तांणी मिररान पळयता आनी तांणी लागता हांव आनीकय चोर आसा, आनीकय सपोर जावका, आनीकय सपोर जावका म्हणून. म्हळ्यार इट इज सायकोलॉजिकल. ओके, तांकां कितले सपोर जाल्यारय एक समाधान ना. ओके, सो मच सो दॅट इट स्टार्ट्स एफेक्टिंग देअर हेल्थ. तांगेल बॉडीन मसल मास मस्त रेड्यूस जावन इट इज रेड्यूस टू जस्ट स्किन अँड बोन्स शे. तांगेल बाकी बॉडीली फंक्शन्स एफेक्ट जाता. ऍट द सेम टायम म्हळ्यार तांणी फूड खायनाचे म्हणून फूड अवॉइड करचे. जो हॅव्हिंग व्हेरी लिटल फूड जो दिसान हांगा आनीक मेल भागू खावचे, का म्हणून. आनीकय भागू का म्हणून. ते सायकोलॉजिकल ते. अच्छा ओके, तशी देर कॅन बी वेरियस रिझन्स टू दॅट. ट्रीटमेंट आसता का? हा म्हळ्यार तांकां एक सायकोलॉजिकल बॅकग्राऊंड तुकून ट्रीट करका. ओके, तांकां यू हॅव टू स्टार्ट गिविंग देम हेल्दी फूड. स्लोली तांगेल पोर्शन सायझस इन्क्रीज करका. ओके, तशी सो तांकां ते कितले सपोर जाल्यारय पावना शे. एंड इट कॅन गो टू एन एक्सटेंट वेअर तांकां एमेनोरिया जावन तांकां पिरियड्स नॉर्मल पिरियड्स येवचेर राबता. बिकॉज बॉडीन तितलेय त्राण ना टू कॅरी आउट अ नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल सायकल. ओके, that is anorexia. तशीची there are couple of other things. Bulimia nervosa म्हणून आसा. Eating, junk eating मागीर purging, throwing out. कळना म्हळ्यार आश भरीत खाताची ताजे मागीर तांणी ओंकताची. दीज आर ऑल ते ओबेसिटी जात की आनी ओबेसिटी जाता म्हूण त्या भैयांनी खातान लायक कोन खाताची. चिक मागीर दे वॉमिट इट. ओके, तसल पुरा करचे. ओके, हे पुरा ऍट द सेम टाइम देर आर सम अदर ऑल्सो लायक इटिंग डिसऑर्डर्स लायक पिका वेर नॉट फूड्स अशेल वस्तूक तांकां एक एपिटायट आसा. म्हळ्यार फातोर, मड्ड, ओके, केस, पेपर, दीज आर नॉट फूड. ओके, दे हॅव एपिटायट फॉर थिंग्स विच आर नॉट इवन फूड. कळना हाजे निमित्त तांकां गॅस्ट्रीक इश्यूज, बाकी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज जाव येता. सो हे पुरा दीज कम अंडर इटिंग डिसऑर्डर्स. ओके, विच इज मोर सायकोलॉजिकल देन एनीथिंग. सायकोलॉजिस्ट विल ट्रीट दॅट येस प्रॉपरली. येस येस, करेक्ट. एनोरेक्सिया जालें आतां प्रोटीन इंटेक्स म्हणटाची. सांदोनू चेडवांक दिताचे प्रोटीन घालया, प्रोटीन घालया. चिकी समोजा हो म्हणून एक माते आसता. ते कितले लायक आनी एथलेटिक्सांक मात्र कितें कसं ताचे प्रोटीन्स आयडियली 1 gram per kg बॉडी वेट आसका इन योर डायट. फॉर एग्जांपल दाल आनी केतन तांतू आसता न्हू. दाल अंत मस्त उणे प्रोटीन्स आय मीन नॉट सबस्टॅन्शियल इनफ आसता. तुम्ही चिकी थिक दाल करका पडता. मस्त उतकुळेशें करूं जायना. ऍट द सेम टाइम स्प्राउट्स इन्क्लूड करका. ओके, कोण पनीर आनी खातात आनी पनीर इन्क्लूड करूं येता. कोण नॉनव्हेज खातात आनी नॉनव्हेज सोर्सेस इन्क्लूड करूं येता. कोण वेजिटेरियन्स जो प्लांट बेस्ड आसात आनी सोया चंक्स जावं सोयाचे टोफू म्हूण पनीरावरी करताची ते इन्क्लूड करूं येता. ओके, सो हांतू पुरा इट्स लायक अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. मिलेट्स केल्यार मिलेट्सांत ऑल्सो इट हॅज अ Carbs, इट हॅज कार्ब्स, इट हॅज प्रोटीन्स ऑल्सो. ते तांणी इन्क्लूड करूं येता. ओके, सो अप्रॉक्सिमेटली 0.8 to 1 gram per kg बॉडी वेट आसका. इफ इट इज अ 60 kg इंडिव्हिज्युअल, that person should be getting approximately 60 grams of proteins. Okay, then people who are athletes, तांगेल protein requirement चिके high असता because तांगेल body wear and tear जाता on a regular basis. मागीर protein requirement is also dependent on the age. At if it's a child who is growing up, okay, they need more protein. At in stages of growth, pregnancy, lactation, okay, ह्या टायमारी चड Protein protein जावपा. requirement असता. ओके, इफ इट इज अ वेल ग्रोन अप इंडिव्हिज्युअल तांकां तांगेल डे टू डे वेअर एंड टेरा खातीर तितले मात्र रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन आसा. सो दे नीड नॉट ओवर कन्ज्यूम. ओके, सो
बजी प्रोटीन डेफिशियन्सी म्हणून हांव असला हांव रे वय हंग पळयनी हांव ओके हा, हा, हा. unless and until it is created Right, by the right. media पळय वय protein deficient that is just because they want to sell you a protein dabba या Okay. दॅट्स व्हॉट आय वाज Okay. त्याच विशयान हा, गोचाका because Mhm. just because तांकां तुमका एक product sell करका they are trying to tell you की तुमगे diet undeficient आसा वय आमी घरांतूची आमगे फुडांत करेत कोरेता. ते घेवचे बदलाक कोर येता तांतू मेळना जाल्यार वय. they might need to रियली नीडेड बदल तुका वय. प्रोटीन डिफिशियन्सी असला protein deficiency as such हांव in a city पळयनी हं. because हं. protein deficiency has a name kwashiorkor आणि marasmus म्हण ओके हे बजी अंडर प्रिव्हिलेज्ड अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज आणि मस्त सपूर सपूर ते चेडून पळयला जाल्यार हात पाय कसले ना हात एकदम अशे सपूर जावन पॉट बेल्ली असून ओके ताका पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन म्हण सांगताची तसल केस असं हंग पळयनी हे डेफिशियन्सी इज क्रिएटेड बाय मीडिया because it's a multi-billion dollar industry okay supplement industry येस करेक्ट आता खंयची एक हेल्दी हॅबिट त्या प्रति एकल्यानी आज सुकून सूर कोरका जाल्यार खंयचे आसा one thing is पुरा जनान चिक्कीपुणी एक्सरसाइज कोरका तांकां समज जालेले योगा करतले आनी योगा कोरयत ओके वॉका वता जाल्यार वॉक कोरयत तुमकां खंयचे लायक जाता कोणाक एक स्विमींग लायक जाता जाल्यार ते कोरयता सो ऍटलिस्ट गिव 40 minutes ऑफ टाइम फॉर सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ओके सी दॅट यू आर वेल हायड्रेटेड ओके अबाउट न्यूट्रिशन जाल्यार वय दिस इज अबाउट एक्सरसाइज येस अबाउट न्यूट्रिशन कसं म्हळ्यार तुमगे लोकल खंयची फूड्स आसा ताक इन्क्लूड करा आता ते सीजन कसं येता ओके आता एक पर्टिक्युलर सीजनान पत्राडे पान येता जाल्यार ते सीजनान पत्राडे इन्क्लूड करा गोंयट पागेळ एक पर्टिक्युलर सीजन येता जाल्यार ताक इन्क्लूड करा लोकल फूड्स ओके नॉट समथिंग विच इज ब्रॉट फ्रॉम फार अवे कळना मा ताक फूड माइल्स म्हण आसा कितले दूर तुकून तुमगेल फूड ट्रॅव्हल कोन आयला तितले तांतू न्यूट्रिशन उणी जाता येयला खंयचे हांग लोकली ग्रोन आसा दॅट इज नॉट ट्रॅव्हलिंग मेनी फूड माइल्स टू कम टू युअर प्लेट तांतू तुमकां चड न्यूट्रिशन मेळटा सो सीजन प्रकारे कसल आसा डू इन्क्लूड दॅट इन द डायट आणि इटिंग हॅबिटान तू कसं चेंज करत आजी प्रति एकल्याने आजी फॉलो करपाची जाल्यार ईटिंग हॅबिट अंत क्वांटिटी माइंडफुली माइंडफुली खाया क्वांटिटी ऑफ ईटिंग डिस्टर्बन्स मोबाईल पळोवन डेफिनेटली यू ब्रॉट अप अ व्हेरी गुड पॉइंट मोबाईल पळोवन टीव्ही पळोवन खातना ओव्हर ईट जावची साध्यते आसा ऍट द सेम टाइम तुमकां त्या फुडा ओटो एक कनेक्ट जायना स्ट्रेस मना दवरना अशी स्ट्रेस नेगेटिव्ह इमोशन्स दवरना तेले चंदुकोन खावका फील द कनेक्ट टू द फूड ओके ओके जाल्यार यूज युअर फिंगर्स okay because here pura fingertips ante there are pressure points you know eat with your fingers feel the texture food texture kashi asa taste kashi asa I think that is a healthy habit it is to be followed everybody has to prati eklan follow tv padon mobile padon khatana antu kanchi god kanchi amsha kanchi kasal tevai kalna so when you are eating without distraction tumko te connect feel jata food very so that is a habit to be eaten properly प्रति एकल्यान फॉलो करका प्रति एकल्यान सोडका जाल्यार खंयची हॅबिट आजीक आज चुकून सोडका आज चुकून सोडका जाल्यार आय थिंक जंक फूड डेफिनेटली घरकड हाडचे उणी करा बंद करा बेस्ट ओके आता फ्रिजांत आईस्क्रीम असले खावया म्हण दिसता नो डाऊट ओके घरकड बेकरी आयटम्स असले खावया म्हण दिसता घरकडे दवर नाकाची जावन ताका एक वयर खंयचे एक शेल्फा दवराची खंय तुमकां रीच करू कष्ट कळना स्टूल दवन वयर चोवन काडका असल खंयचे शेल्फार दवराची ऑटोमॅटिकली तुमगेले ते इट्स नॉट इझी टू रीच कळना काडका म्हणून मनाय वय वय ते काडका नव्या म्हण तितले भितर माइंड एक दोन पंत आलोचन करता जाय की नाका की एनालाइज करता ओके सो आय थिंक जंक फूड वन हॅज टू गिव्ह अप सेकंडली स्क्रीन टाइम उणी करा एक्झॅक्टली 100% ओके बिकॉज ताजितलो व्हड एक डिस्ट्रॅक्शन ना ओके मोबाईल हातांत असल्यारी अँड आता जनान मेमरी स्पॅन मस्त शॉर्ट जाला बिकॉज ऑफ रील्स एक 15 सेकंडा वयर तुमगेल रिटेन्शन कॅपॅसिटी आसना ओके हे चेडूंक मस्त इफेक्ट जाता ओके सगळो दीस मोबाईल पळयता मोबाईल पळय चेडू हांगे मोबाईल पळोवन खावोचे अभ्यास केला मस्त रॉंग बिकॉज तांकां आमी शिकून दिलेलशे जाता सान आसतना तांणी मोबाईल पळोवन खाता असं जाल्यार दॅट इज हाऊ दे ग्रो अप
करेक्ट तशी आणि जाल्यार Way. सिट ऑन द ग्राउंड एंड ईट एक्झॅक्टली सिट ऑन द ग्राउंड अँड फ्लोर आर बसून केल्यारी I mean, even your digestive organs are like very well aligned. तुमगेल spine correct आसा. Okay. त्या Posture correct posture आसा. correct आसा. त्या फुडा वयर एक कनेक्टर विंगड आसा. करेक्ट आणि उद्दा पिवचे सकाळी उठायला कुठले उद्दा पिऊ का वय ते एक उद्दा सकाळ जाल्यार पिवका इवन ड्युरिंग द डे आता कोणी एक जिम्मा वर्कआउट करता जाल्यार बिफोर वर्कआउट मिड वर्कआउट ड्युरिंग वर्कआउट ओके अँड आफ्टर द वर्कआउट तांणी उद्दा पिवका ओके आता कितलो उद्दा पिवका हे मनशांनी स्वता डिसाइड करका टू सम एक्सटेंट ओके आता मस्त शाक असल्यार ते दीस ಸ್ವಲ್ಪ चड उदका क्वांटिटी जाय आसता ओके डिहायड्रेट जाता शी लेका पशी चड पिल्यार ताका एक नेगेटिव्ह इफेक्ट आसा इतल्या म्हळ्यार यू स्टार्ट लुजिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स कळना तितले चड पण ते मुतून वता ओके करेक्ट तशी कितले जाय तितले घेऊ हा तशी यू नीड अ गुड क्वांटिटी ऑफ वॉटर नो डाउट डिहायड्रेट जावच्या नसच्या ऍट द सेम टाइम ओवर एज जावच्या नसच्या वी हॅव टू बी केअरफुल येस करेक्ट आत्ता म्हाका हेल्थ टिप्स आमगेले विक्षकांक एक 4 जो 5 हेल्थ टिप्स दिवचे जात की तुमका एज पर युअर स्टडीज येस एक तर ईट द रेनबो तुमगेल प्लेट कितले कलरफुल असं म्हूण एनालाइज करा तांतू पळयतना तुमकाच एक अट्रॅक्ट जावन खावया अशें दिसता ओके आनीक म्हळ्यार लोकल फूड्स इन्क्लूड करा आणि खंयचे तुमगेले अन्नमानी मामामानी केलेले रेसिपीज आसा पारंपरिक ट्रेडिशनल ब्रिंग देम बॅक व्हेरी नाईस कळना आनीक कसल म्हळ्यार तुमगेले आयन कायली की कढाई की तवा की अप्प करचे कायल आसा आयन ब्रिंग इट बॅक ओके बिकॉज चढती बायल मनशांक आयन डेफिशियन्सी असता ओके बायल मनशाक कितली भांगरा क्रेज आसा ताज्या पशी चड आयना क्रेज आसता यू नो दॅट इज द मेटल विच नीड फॉर द नीड कळना नॉन स्टिक अवॉइड करा ओके आणि कसं म्हळ्यार फोर्थ पॉइंट प्लास्टिक्स अवॉइड करा प्लास्टिका तुकून मस्त मायक्रो प्लास्टिक्स लीच जावन फुडा भितर येता खंयची ऑर्डर करता न्हू फूड तांतू तांणी हुन फूड पॅक करून दिताची ते मेल्ट जावन आसता प्लास्टिक तांतू भितर तुमकां सेपरेट करू जायना ते कळना आमकां दिसना थोडे थोडे अवॉइड दॅट आनी खंयचे कसले तुम्ही म्हणा ओके फूड फ्रेंडली और वॉट एवर नो प्लास्टिक इज फूड फ्रेंडली सो plates की bottles की containers की avoid plastic by all means they are hormone disruptors कळना hormonal imbalance जावचे chances आसा by having in those okay one more point म्हळ्यार make time for exercise basic movement कोणी आसका the आणि sleep well निद्या sleep is very very important 8 hours of sleep you need a good relaxed sleep तुमक मिड डे तुमका एक नॅप फूड खाल्लेलं तू निद्येक लायक जावचे तशें कसलें की लेट नाईट केल्यार मागीर ते डायजेस्ट जायना तुमका एक सम न्हीद पडना सो ऍटलिस्ट 3 घंटे बिफोर यू स्लीप तुमगे लास्ट मील जावका ओके तशी ऍट द सेम टाइम लास्ट डिनर मस्त एक हेवीशे कोर नाकाची लेट युअर लंच बी कंपॅरेटिव्हली द हेवियर मील ड्युरिंग द एंटायर डे करेक्ट आता एक जस्ट एक इमोशनल इटिंग तुम्ही सांगला आता वळी मेल एक डाऊट पोट्टा भूक जायनातल्यारी खाताचे ककली इज इट रिलेटेड टू इमोशनल येस बिकॉज तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा ओके दे फील तांकां एक फोमो म्हणटाची फियर ऑफ मिसिंग आउट तांकां कसले की मिस आउट जाता आसचे लायफांत कळना तांकां कंटिन्युअस कसले खाता असल्यार दे फील आय एम टेकन केअर ऑफ म्हणून okay at a very emotional level if I am to tell people who are more stressed असेल मनीषा तांणी चड थोर असचे पॉसिबिलिटी आसा ओके बिकॉज नाही हंगर जाली पोट्टा भूक जायना then खावचे that is related to emotional eating so we have to wait till you are hungry correct हंगर असतानाची खावका ओके टाइम जाल्ले म्हूण खावच्या ना एक्झॅक्टली तेंचे खातीर आता 1 o'clock जाले हे मागीर जेवणा टाइम ओके सपोज तांणी एक से 12 घंट्याक कसल की खेळला वापस तांकां 1 o'clock टाइम जाल म्हूण तांणी जेवका म्हणना कळना नेक्स्ट डे वापस तशी फॉलो सो दे हॅव टू अंडरस्टँड तांगेल बॉडीचे हंगर क्यूज केलो पण तांगेल बॉडी मिस्टेक्स हंगर अँड थर्स्ट ओके
तेजे 2 हॉर्मोन्स आसा ग्रेलिन एंड लेप्टिन ओके आमकां तानी लागून आसता ओके बट आवर बॉडी मिस्टेक्स दॅट फॉर हंगर पोटा सावंड येता जावं वॉट एवर यू नो मेनी अ टाइम्स यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वॉटर तुमकां तांतू Become all right. you way, feel you way, feel good. better. Way. Okay, you didn't actually have the need for eating food. Way. So we the book jalshwa khawchanaj. That Way. is a Feel first hungry. way. Way. Once you are hungry, you will. If Yeah. you are active, you will feel hungry. त्यामुळे Exact. असा Way, ओके way. सगळं these activities करता way. Activities करता असं इमोशनल कसले येना मात्यांतो. होय. 100% way way. Very nice. Nice talking to you, Akshata. लायजले आता नवेच जीवन शैली सूर करच्याक जालारी तुमगेले 3 सलाह दिवन आम्ही हांगा मुक्ताय करूया. कसं सलाह आसा? Already सांगला. नवे लाईफस्टाईल चेंजेस आय थिंक फर्स्ट तुम्ही एक गोल सेट करा ओके कसं तुमगे लाईफस्टाईल असका आणि वॉट यू वॉन्ट युअर हेल्थ टू बी लाईक वॉट यू वॉन्ट टू लुक लाईक आता मेगेला कोणी क्लायंट असताना वेन दे आर कमिंग तांकां एक कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन जाय सो हांव तांकां एक व्हेरी क्लियर पिक्चर दिता ऑफ वॉट दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर दीस ताजे मागीर वी बिल्ड सच स्टेप्स विच कॅन हेल्प रीच दॅट गोलचे एक GPS घाल्लेलशे ओके तुमकां एक लोकेशन खंय म्हूण कळल्यार यू कॅन नॅविगेट थ्रू इट Correct. Well said. फर्स्ट सेट युअर गोल तुमकां कसल कोरका ओके हाऊ यू वॉन्ट युअर बॉडी टू लुक लाईक हाऊ यू वॉन्ट युअर लाईफ टू लुक लाईक दॅट विल हेल्प ओके सेकंडली कसल म्हळ्यार डोंट टेक बिग स्टेप्स एट अ टाइम ओके आता कोणाक एक 10 किलो रेड्यूस कोरका जाल्यार लेट देम नॉट थिंक की 10 kg रेड्यूस कोरका अँड आयडियल वेट लॉस इज एक वारांत अर्ध kg लूज जाल्यार इट्स अ ग्रेट वेट लॉस कळना This is for इट इज for Sri Lanka. way sustainable even if you want to put on weight na take small steps Exactly. Okay. Yes. आणि कसल म्हळ्यार सेलिब्रेट दो स्मॉल विन्स सेलिब्रेट म्हळ्यार तें दीस एक आईस्क्रीम खावन न्ही जस्ट फील गुड की हांव हें केल्लें ओके म्हाका हें अचीव करपा आशिल्लें हें अचीव केलें आय कॅन डू द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो सो आय थिंक ब्रेकिंग the bigger goals into Smaller ones. ones हें तांकां मस्त हेल्प जाता तशें आनी जालें तिनी सलाह लायफस्टायल लायफस्टायल चेंजीस मागीर कसल म्हळ्यार फूड डिलिव्हरी ऍप्स तुमगेल मोबायला असले ताका प्लीज डिलीट करा ओके बिकॉज कसं जाता म्हळ्यार कसले एक आमगेल दोड्या आदरा एक ऍड जर जाता असल्यार आमकां ते घेवया क्रेज जाता आता तुम्ही इवन बाकीचे इंस्टाग्रामा जावं खंयच्यारी तुम्ही कसले एक ओपन करून खंयचे ऍडव्हर्टाइजमेंट पळयल्यार तुम्ही नेक्स्ट टाइम ओपन करतना तेंची तुमकां पॉपअप जाता ओके सो दॅट्स प्लेइंग विथ युअर माइंड सो तुमकां ते फूड डिलिव्हरी ऍप्स तुमकां आसा आनी तुमकां इजिली हातूं ऑर्डर कोर येता हातूं ऑफर आसा अशी मनांत आयल्यार यू विल फील लायक ऑर्डरिंग करेक्ट सो दॅट यू better delete that and cook your food at home. Yes. Anek Take time to cook. Yes. For your health only. Yes. Anek कसल म्हळ्यार मुवमेंट आत कोणी एक्सरसाइज करू टाइम ना म्हळ्यार दे हॅव टू कीप देअर मोबाईल असाइड तांकां आरामेर टाइम मेळटा ओके एक्झॅक्टली तुमगेल मोबाईल काउंट शेल्फार दवरा तुमकां जावका जाल्यार टाइम मेळटा वर्कआउट करूंक व्हेरी अँड इवन WHO सजेस्ट की तुमकां एटलीस्ट 150 minutes ऑफ वर्कआउट इन अ वीक जावं तशें कसल की सो इन अ डे 30-40 minutes कोणाकय मेळटा आणि तुम्ही मन केला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आहे कोरका नॉट ओनली म्हळ्यार टार्गेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओके युजिंग मसल इक्विपमेंट्स ऑर डंबेल्स बिकॉज तुम्ही ते यूज करतना यू आर लोडिंग दॅट वेट ऑन टू युअर मसल दॅट इज वेन तुमगेल मसल फायबर्स ग्रो जाता स्ट्रेच जाता ओके they rebuild themselves. Yoga ही करे simple stretches. Yoga is for mobility, flexibility. ताकि you can do yoga also. Exactly. याचे पूरा एक combination असका. Yes. खंडित. Very nice talking to you. Same जले. आता actually the greatest gift. आमगेल खातीर आमी दिवची जाल्यार ते खंडित हेल्थची. डेफिनेटली. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटाची. सो तू तितले छंद दुकान आमकां पुरा टिप्स सांगिल्लो सर. Thank you so much, Akshata. Thank you. Nice invite meeting you. मस्त thanks. खुशी जाले. Nice meeting you. Okay. Sure. I would thank Vishwa Konkani for organizing this such a beautiful talk. Okay. म्हाका कोंकणींत उलोवचेक like opportunity मेळ्ळें. मेगेल कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश हिंदी मिक्स आसता at times. So हांव मेगेल एफर्ट घाल्ला to speak कोंकणी and I hope there are more such talks. ओके पక్కనే एक पर्टिक्युलर टॉपिकार ऑल्सो हांव उलोवपाक म्हूण आसल्यार ते मात्र टॉपिकार जाल्यार उलयता ओके नेक्स्ट टाइम आमी खंडित आमगेले
विक्षकांनी कमेंटान घाली म्हण जाल्यार वय आमी तुमकां फोन आनी ते एक टॉपिक मात्र घेया आतां आज आमी वय. मस्त ओवरऑल लायक अम्ब्रेला Yes, टॉपिक yes, केल्लें खंडीत. सो इवन पर्टिक्युलर टॉपिक्स रिच आउट करूया Yeah, ओके खंडीत थँक्यू सो Yes. मच थँक्यू धन्यवाद आतां विक्षकांकय आतां सांगला म्हणके आमगेल व्हड गिफ्ट आमगेल खातीर आमी दिवचे म्हळ्यार ते हेल्थ आरोग्य तर कसले आमकां खर्च करका म्हणना आमगेले मन करचे एक व्हड विशय न्हय वा म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची तुमकां धन्यवाद देव सगळ्यांक बरें करो